प्रेमानंद नाईक वो भुतानी खातीर थंयसर प्रोटेस्ट करपाक लागून बशिल्लो आनी सगळे ऑल ओवर गोवा ताका सपोर्ट आयिल्लो त्या दिसा सपोर्ट करपाक जेन्ना आयिल्ले पयरचो दीस तो तेन्ना एक्चुली पळोवपाक गेल्यार MP आयिल्लो मागीर MLA दोन तीन MLA आशिल्ले थंयसर प्रिस्ट आशिल्लो भटजी आशिल्लो आनी त्या टायमाचेर सगळे 5:30 सुमार अप्रॉक्सिमेटली थंयसर उबे आशिल्ले सगळे लोक जेन्ना हेजें हेल्थ डिटोरिएट जायत वयतालें सेक्रेटरीक एकूच सांगिल्लें की रिवोक करा म्हणून तें विचारपाक लागून सगळें डिस्कशन चालू आशिल्लें आतां सेक्रेटरीक मेळोंक सोदताले त्या टायमाचेर आनी सेक्रेटरी वयल्या फ्लोरा वयल्यान वॉशरुमान गेल्लो 15 मिनटां जालो तो वॉशरुमांतल्यान भायरूच सरना आनी विचारना म्हणून ताका स्टाफ विचारपाक आनी सगळे चर्चा करपाक लागले ताज्या नंतर जेन्ना दुसरी वाट जी एक्झीट वाट आसा त्या एक्झीट वाटेन हांव भितर सरलो वॉशरुमान म्हाकाय वचपाक जाय आशिल्लो वॉशरुमान वयता म्हणल्यार हांवें थंयसर एक लॉयर तेंचो जो एक लॉयर नांव जेलर म्हणून अशें आसा नांव तेजें तो लॉयर जो आसा पळय तो मोबायल असो दवरून उबो रावल्लो आनी ताज्या नंतर तो वॉशरुमांतल्यान तो ऑर्बिल म्हणटा तो भायर सरलो सेक्रेटरी आनी जेन्ना भायर सरलो तेन्ना म्हाका तें विचित्र कशें दिसपाक लागलें की हो कॅमेरा घेवन कित्याक रावला काय म्हणून हांवें तांकां सरळ सांगलें की भायर तुका सेक्रेटरीक लोक रावता आनी सेक्रेटरी हें उतर काडटा तेन्ना ते सेक्रेटरीन डायरेक्ट आमकां एलिगेशन हें घेतलें कास्टावयल्यान येयलो गावडो काय म्हणपाक लागलो आनी ताज्या नंतर आय वॉज झॅप्ड म्हाका कांय कळनासलें बाबा कितें करपाक जाय तें फुडें येयल्या उपरांत म्हाका तिडक मारलेली ताजो कॅमेरा हातीन आहा आनी तो असो करतालो लॉयर आनी ताज्या नंतर तेणी हांव इन्स्टिगेट जालो ना म्हणून तेणी येयलो आनी दोंगसो मारलो एक दोंगसो न्हू 4 फावटी का 5 फावटी त्यांनी शोल्डर पुश चेस्ट पुश केलं त्यांनी आणि म्हाका दिसलें की हो इन्स्टिगेट म्हाका करता म्हणून आनी इन्स्टिगेट करून ताजेर हांवें हात उखलपाचो मागीर FIR रेजिस्टर करपाची आनी FIR रेजिस्टर करून आमकां उखलून व्हरपाचें आनी उखलून उपरांत तो प्रोटेस्ट काबार करपाचो ह्या सगळें जातलें अशें म्हाजे विचार म्हाका हें करपाक लागले तेका लागून हांव ओगी रावलो पूण हेजें चड वाडत गेलें आनी हेजें इतलें वाडत गेलें की सगळे लोक थंयसर जमिल्ले आनी जेन्ना हे सगळे इन्सिडंट घडलो तो सगळो फाटल्यानच्यान एक व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आमच्या मिडियाच्या बाबतींतल्यान जालो ते तेणी पळोवंक नाशिल्लें तेका म्हाका दिसता तेका लॉयर जो आहा पळय सारको आपलो केस फ्रेम करतालो ह्यो गोश्टी करपा खातीर अशें म्हाका दिसता आतां दिसूं येता कित्याक लॉयर फुडें नासतना ह्यो गोश्टी जाता आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर जो आसा पळय गाळे घालून दोंगसो दिता हें सगळ्यांक व्हायरल जाल्लें आसात सो आज म्हाका दिसता की हे सगळे चार्ट जे आहा पळय ते सगळे प्लॅन जाल्ले आनी त्रासान घालून उडोवपाचो हे प्लॅन जाल्ले आसा हाका लागून सगळे संघटनेन आमच्या ऑलरेडी कंप्लेनी घातलेली आसात सगळे संघटनेन अक्रॉस आमचे पॉलिटिकल डिफरन्स पॉलिटिकल अफिलिएशन्स आयडियोलॉजिकल डिफरन्स जावं पूण आयज सगळे संघटनेन सगळे सिनियर लिडर्स आसा पळय पळोवया सिनियर लिडर्स आसा पळय त्या सिनियर लिडर्सांनी येवन एक्चुअली कंप्लेन घातलेली आसात FIR रेजिस्टर जाला 24 वरां भितर FIR रेजिस्टर जाल्ले आसात आज एक्चुअली म्हाजे म्हायती प्रमाणे तो सेक्रेटरी जो आहा पळय तो थंयसर उबो आसा खंय सेक्रेटरी उबो आसा पंचायतीन आसा डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन हांव आनी शंकर पोलजी हांगासर ताका डायरेक्टराक मेळपाक येयले डायरेक्टराक ऑलरेडी कम्युनिकेशन केलां डायरेक्टरान आमकां पयलींच सांगलें की आपणी तो व्हिडिओ पळयलो आनी दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनी गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणपाक सो आय एम गोइंग टू टेक एक्शन इमिजिएटली म्हणून तेणी एश्युरन्स दिल्ली आसा ह्या सायडीन ST कमिशनाक गॉड मराठा समाज जे आसा पळय ते तेंचे आमचे सिनियर लिडर्स आसा पळय ते वचून ST कमिशनान गेल्ले लेटर इन्वर्ट केला डायरेक्टराक मेळिल्ले आसात सो आज सगळ्याचे वाटेन तो प्रेशर बिल्डअप जाल्लो आसा सरकारा कडेन एकूच विनंती आहा हे जो विशय आसा पळय तो सेंटिमेंट हटची म्हाका म्हणप आनी ते समाजाचे कास्टाच्या नांवान इट इज ऑन एवरीवन हे आयज रामा काणकोणकाराक म्हणल्यार फाल्यां आनी कोणाक म्हणटले हे गजाल जावपाक जायना आनी ह्या ऑफिसांनी ह्यो गोश्टी चलपाक जायना म्हणून क्लियर कट इंडिकेशन समाजाचे आसा सिनियर मोस्ट लिडर्स जे अक्रॉस हे मेंबर्स ऑफ अक्रॉस कम्युनिटी लायन्स क्रिश्चन जावं ST हिंदू जावं सगळे जाण STचे लोक एकठांय आयिल्ले आसात आनी मेसेज क्लियर आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय हें आमचें डिमांड आसा नाजाल्यार फुडलो जो कॉन्सिक्वेन्सीस जावपाक जाय ते भोगपाक सरकारान रेडी रावचो पडटलो तुका कितें टार्गेट केलें सी पळय हांव असो म्हणना की म्हाकाच टार्गेट करपा जालो काळाकारान म्हाका दिसता हांव थंय पावलो कित्याक कॅमेरा घेवन रेडी रावपी मोबायल घेवन आतां एडवोकेट जो आशिल्लो ताका इंटेन्शन कितें आशिल्लें मे बी आनी कोण आसलो कित्याक हेच्या पयलीं खंय
ताणें फुडें हो हेड तकली अशी मारला खंय पंच मेंबराचेर म्हणजे आयदर हो पिसो बीन आसा काय कितें अशें म्हणून कोण करता तो दादागिरी हे चॅस बीन वचून खंय मुखार सगळे पंच मेंबर सांगता थंयसर मुद्दम विचारा थंयसर कितें जाता तें सो ही दादागिरी जी आहा पळय पंच मेंबर आनी लोकल्सूय सांगता ही दादागिरी तेजी आहा पळय ती म्हाका दिसता सगळ्यांक प्रॅक्टीस आहा पूण सापडलो हांव थंयसर सापडलो तो सापडलो कॅमेरा रिकॉर्डिंगाचेर नाजाल्यार ते गेल्ले खंय कंप्लेन घालपाक म्हजेर कावंटर कंप्लेन घालपाक पूण कावंटर कंप्लेन कशी घातली एविडन्स जी ऑलरेडी आसा सो एविडन्सान तांकां आतां भंय पडलेलो आसा आनी हांव क्लियर कट सांगूंक सोदतां की हो विशय डायवर्ट करपाक कितलोय प्रयत्न केलो भुतानीचो विशय डायवर्ट करपाचो ना आमी प्रेमानंद नायकाक सगळ्यांचो सपोर्ट आसा आनी आमी तेजेर थांब रावतले हे जे डायरेक्शन करपाक ताका लॉ एंड ऑर्डर जे त्यांनी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जे आहा पळय लॉ आपल्या हातीन घेतलेलो आसा पळय ते ताका आतां बघपाक तेणी रेडी रावचो पडटलो तर तुका दिसता की भुतानी खातीर जावं शकता ऑफकोर्स म्हाका एक सांग वेन्झी वेगस वयता तेजे कडेन वो MLA मरे मागीर क्रूज MLA मरे मागीर MP आसले थंयसर हे जेन्ना तुका मेळपाक वयता तूं तांकां सांगता ते तुका रिक्वेस्ट करता सुनील खवटणकर वो काँग्रेसीचो ते तुका रिक्वेस्ट करता बाबा तूं तुजेर घेयनाका तो म्हणटा यू गो अँड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टेक मी टू द कोर्ट हे कितें रे ही कसली लँग्वेज रे कोणाचो पावर हो म्हाका एक सांग हाजो पावर नासतना मोविनाचो पावर नासतना हो उलयता अशें आयकलां हो मोविनान ताका हाडून दवरला आनी ह्या मनशाक जेन्ना ट्रान्सफर केल्ली परत ताका विदीन 28 डेज कितें आहा 24 डेज ताका परत हाडलो आनी बसयलो हांगासर म्हणल्यार म्हाका जाल्यार क्लियर कट दिसता भुतानीची जी बॅगां आहा पळय ती भुतानीची बॅगां कोणी घेतला पळय ते आतां हाल्लेले आसा आतां तांकां कितें करचें कितें ना तें जाल्लें आसा ह्या निमतान ते कितेंय करता आतां सद्या प्रेझेंटली आनी हे म्हाका एक सांग रे रिवोक करपाचें मरे ताका काल वेन्झीन सगळें सांगलें सगळे डिटेल्स सांगिल्ले आहा सगळे डिटेल्स सांगल्या तुका एकूय परमिशन दिवं ना जाल्यार म्हाका एक सांग सेक्रेटरीचें काम कितें आनी दुसरी गजाल आयज आमी डायरेक्टराक विचारलें तो ग्रामसेवक न्ही ताका सेक्रेटरीचो पावर तुवें दिला सेक्रेटरीचो पावर सायन करपाक लागून तुमी दिले काय विचारले आमी पण तांकां तेंचे कडेन काय आन्सर नाशिल्लें म्हणल्यार वो इलिगली सायन मारला प्रोजेक्टाक वो पयलीं जेलीन आसपाक जाय फर्स्ट केसीन ही म्हाजी सेकंड केस जाली फर्स्ट जेलीन आसपाक जाय तो फ्रॉड करता ते हेजेर तो जेलीन आसपाक जाय खंयच्या हेतून कायद्या अनुसार म्हाका कळपाक जाय खंयच्या कायद्या अनुसार ग्रामसेवकाक रायट ग्रामसेवकाक म्हाका दिसता स्कीम आनी कितें दिवपाक बारीक हे आसा पळय तांकां ओके आसा स्किम्स बीन दिवपाक ग्रामसेवकाक प्रोजेक्ट पास करपाक लागून हो कायदो केन्नाचेर आयलो मोविनान आन्सर करपाची गरज आसा आनी बाकीचे आमदारान हे क्वेश्चन जो असेंब्लीन विचारपाची गरज आसा की हो खंयच्या कायद्या अनुसार खंय अमेंडमेंट जाला दाखया पळोवया ग्रामसेवकाक सेक्रेटरीचो पावर दिला म्हणून अमेंडमेंट जाला जाल्यार दाखयचे म्हाका दिसता हे जे आहा पळय हाय लेवल हे सेक्रेटरी लेवल ना हे मिनिस्टर लेवल आसा मे बी हे सेंट्रल लेवलूच आसूंक शकता सो तो म्हणटा की आपूण करपाक शकना म्हणटा विड्रॉ तूं तुजीच सिग्नेचर मरे तूं रिवोक करूंक शकना तुवें मारला मरे सायन तुवें जेन्ना मारला सायन तेन्ना तुका कळनाशिल्लें तूं सेक्रेटरी न्हू तूं ग्रामसेवक म्हणून सो ही गजाल जाल्ली आहा हो क्लियर इंडिकेशन आहा भुतानीचे आनी हेंचें कनेक्शन आतां म्हाका एक सांग तो सिग्नेचर मारून तेंच्यांनी हे नोटीस धाडलो लोकांचो प्रेशर आसा म्हणून कोणी पंचायतीक रिप्लाय दिता की एक्स्ट्रॉट करूंक सोदताले म्हणून पंच मेंबर आनी आतां हे डिफेमेशन घालपाक जाय मरे हे पंच मेंबरांनी ते ओगी रावला म्हणून हेंच्यानी पयशे घेतला अशें जालें हे ओगी रावला म्हणून सगळे लोक तुमकां पळयता आनी सेक्रेटरी आहा पळय तांकां डिफेंड करता सो हेतून क्लियर कट कळटा सेक्रेटरी एंड दी पंचायत बॉडी रुलींग पंचायत बॉडी आर इनवॉल्ड इन दीस भुतानीस प्रोजेक्ट सेक्रेटरीचेर FIR रेजिस्टर जाल्ली आसा FIR म्हाका पिकअप करपाक लागून आपयल्ली आसा FIR इज ऑलरेडी रेजिस्टर्ड अंडर एट्रोसिटी एक्ट आनी एट्रोसिटी एक्ट बेसिकली तेजेर इन्वेस्टिगेशन जातलें आनी इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेन्स तो एक्चुअली पंचायतीन सुद्दां दवरपाक ताका शकना कित्याक ही कॅन एविडन्सीस जी आसा पळय तो हें करपाक शकता सो ही कॅनॉट बी टेकिंग अ चार्ज ओवर दे वेन द FIR हॅज बीन ऑलरेडी रेजिस्टर्ड यू कॅनॉट गिव अ चान्स आय डू नॉट नो वाय द डायरेक्टर ऑफ पंचायत इज स्टील सायलंट इट इमिजिएट ताका थंयसरल्यान काडचो पडटलो आनी मागीर हें सगळें इन्वेस्टिगेशन चालू दवरचें पडटलें